बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आयचो वांजेल इल्लो लांब आसा पूण सोबीत एम्माउस शिसा विशयांत तो वाटेर आमचे लागीं उलयतना आनी पवित्र पुस्तक आमकां एक्सप्लेन करतना आमच्या भितर आमची काळजां लासताली न्हय गी. आमचे सांगता राव सोम्या, सांज जाली, दीस बुडलो, आमचे सांगता राव सायबा. मोगाच्या भाव भयणीनो, दीसभर काम करतना खेळतना आनी दुसऱ्या संगतींनी आमी मग्न जातना भावार्थाचें किटाळ ताजेर गोबोर मांडटा आनी तें किटाळ भावार्थाचें पालवून वेताशें दिसता. आमचे सांगता राव सोम्या, त्या किटाळाचो गोबोर आमी काडया, तें भावार्थाचें किटाळ आनीकी चड पेटोवन दी म्हूण मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांतूं सारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कागूत करूं आनी आमची सगळीं पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संसारी. सर्वेस्पुरा देवा सर्गींच्या राया, सुपदवीदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिवासता. तुझ्या दुर्वैभवा पासून आमी तुका वागता. सोमिया जेजू, जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या इतल्या स्पुता. सोमिया देवा, देवाचे शेळये,
तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकून कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया देवा आमच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दबाजीक संभ्रमान आमकां तूं संतोष करताय हें फेस्त आमी फकत भायल्या दबाज्यान संपोवंक आमकां दिवं नाका बगर आमचो काळजाचो संतोष आनी आमच्या जिविताचो बवार्थ चड करूंक आमकां कृपा दे आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना दमदुताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दनपारा उपरांत 3 वरां जाताले त्या मागण्याक देवाळाक बेताले तवळ जल्मातावन तोंडो आसल्या एकल्याक उखलून व्हरताले देवाळाक बेतल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवाळाच्या सुंदर दारवटो म्हणटा त्या दारवट्या सरशी दिसपट्टें ताका हाण दवरतले पेद्रू आनी जुवांव देवाळाक भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली पेद्रू आनी जुवांव दोगी ताकाच पळोवंक लागले उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हळें तवळ तो तोंटो आपणाक कांय कोणी मेळटलें म्हूण चिंतून दोळे वाटन तांकांच पळोवंक पडलो तेदवां पेद्रून ताका म्हळें रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धन ताका उठयलो तक्षणच ताच्या पांयाच्या पावलांक आनी गांठीक बोळ आयलें तो सट्टकन उठोवन उबो रावलो आनी सोलोवंक लागलो उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगता देवाळांत भितर सरलो तो चलता आनी देवाक वर्णिता ते सगळ्यांनी पळयलें देवाळाच्या सुंदर दारवट्यासरशी बसतालो तो भिकारी होस्सू म्हूण लोक ताका वळखलो ताका घडलें तें पळोवन ते शर्मेले आनी अजाप जाले देवाचे उतार हें देवाचे ओडुपकार श्लोक सर्वेस्परा सोतेल्याची काळजां संतोष बरीत जावं सर्वेस्परा सोतेल्याची काळजां संतोष बरीत जावं जावं सर्वेस्परा वाकाना ताचे नाव हरसिया पर्जा मध्ये ताची कार्यां परगट करा ताका तुमी गितां गाया ताची होगळीक उसारा ताची सर महत् कार्यां वर्णिया श्लोक सर्वेस्पराक सोतेल्याची सोतेल्याची काळजां काळजां संतोष बरीत बरीत जावं जावं ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बोगा सर्वेस्परा सोतेल्याची काळजां संतोष बरीत जावं सर्वेस्पराच्यो आनी ताच्या पदवेचो आसरो घेया दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावा श्लोक सर्वेस्पराची लेची काळजां संतोष बरीत जावं ताच्या साकरा अब्रामाच्या भुरग्या बळानो ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततीच्या न्हू सर्वेस्पराक म्हणटात तोच आमचो देव
ताची विधी नियमां आख्या संवसारात चलतात. श्लोक सर्वेस्पराक सुतेल्याची काळजां संतोष बरी जावं. ताणें केल्ले बसवणेचो हजार तकल्या पर्यंत ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदां काळ ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमा सोबे केल्लो करार इसाकाक सपूत घालून दिल्ली भास दिसती. श्लोक सर्वेस्पराक सुतेल्याची काळजां संतोष बरी जावं. उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. दीस वो आयचो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी बघया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमच्या सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. जेजू जिवन जाल्ल्या त्याच आयतारा तांचे मदले दोग जण जेरुजलेमांतावन 7 मैलां पयस आसल्या एम्माऊस नांवाच्या हळ्ळेक पयन करून वेताले. घडल्या संगती विशयांत ते एकामेका उलयत आसले आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू कुद्दू लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां जेजूची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशयांत उलोवन चर्चा करीत आसात? तोवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावलीं. तांचे पैकी एकलो क्लेयपास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुजलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी ते घडल्यो संगती तुने नाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नाजराना विशयांतल्यो. तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान निखरनेन एक बळिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मान दिवच्याक दंड दिलो आनी कुर्सायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडवण हाडटलो म्हूण आमी बरवसून आसल्या. इतलेंच न्हय, हें आतां घडोवन आज 3 दीस जाले आनी हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आखांतूंक केलें. उजवाडच्या आदीं त्यो समाधी लागीं गेल्ल्यो पूण ताजी कूड मेळनासतना फाटीं आयल्यो. आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमच्या पैकी थोडे समाधी लागीं गेले. स्त्रियांनी सांगले बरीच तांकां मेळ्ळें पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तो जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांय समजून येनातले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सतमांदूंक तुमी कितले फाटी. क्रिस्तान आपल्या महिमेच्या पयलें सगळें सोदची गरज आसली न्हय. उपरांत मोयजे तावन सुरू करून प्रवाद्यांनी आनी पवित्र पुस्तकांत आपणा विशीं बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत उलयत वेतना ते वचूंक जाय त्या हळ्ळेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें पूण तांणी परतून म्हळें, आमचे सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे सांगाता रावूंक भितर सरलो. जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताजी वळख धरली. पूण त्याच घडये जेजू तांच्या दोळ्या मुकलो, नपयस जालो. तो वळते एकामेकां म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना
आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमच्या भितर आमचें काळीज लासतालें न्हय गी. त्याच घडये ते उठून जेरुसलेमाक फाटी गेले. थंय 11 जाण आनी तांचे सगळे हेर शिश्ट जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणाले, सोमी खरोच जिवंत जाला. तोवळ वाटेर आपणाक घडल्या संगते विशयांत आनी उंडो मरतना आपणे ताजी वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावानो, एम्माउस शिसांचे 3 मिस्टेक ह्या विशयान तुमच्या लागीं मोठ्यान उलयता. आनी जेजून तांचे ते 3 मिस्टेक कशे समा केले. पयलो मिस्टेक, शिसांनी आपोस्तलां सांगता आसले ते, पूण त्या कुटुंबाक तांच्या त्या ग्रुपाक तांणी सोडले. एम्माउस म्हणल्या हळ्ळेक 7 मैलां पयस आशिल्ल्या हळ्ळेक ते पळून गेले. पयलो मिस्टेक, कुटुंब सोडचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रायसीस, प्रॉब्लेम, इल्लें झगडें खंयच्याय कुटुंबांत जाता. ते वेळा ते कुटुंब सोडून वचचें न्ही. थोड्या फावटी आमच्या कुटुंबांनी एटलिस्ट मानसीक तरान आमी कुटुंबांत नाव. फिजिकली कुडीन आमी आसाव, जेवतां, खातां, उलयतां, पूण मानसीक तरान हांव कुटुंबांत ना. दीस गिव्स अस लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स. आमची क्रायसीस, आमचे प्रॉब्लेम आनीकी सडटा शिवाय कुटुंब सोडतना ते उणें जायना. पोरण्या तेस्तामेंतांत लोताची बायल क्रायसीस, सोदोम आनी गोमोराचे एटॅचमेंट, सोदोम आनी गोमोराचे एट्रॅक्शन. आपल्या दोगांक दुवांक आनी आपल्या घोवाक सोडून ती पळे लागली तो उजो. कुटुंब तिणें सोडलें, मिठाचो खांबो ती जाली. मोगाच्या भाव भयणीनो, धाकटो पूत बरें आसलो तो खावंक जेवंक, पूण क्रायसीस, धाकट्या पुताची क्रायसीस चेडवां, फेस्तां आनी इश्ट. कुटुंब ताणें सोडलें आनी ताजें जालें कुटुंब दुकरांचो गूड. मोगाच्या भाव भयणीनो, जुदास अर्दें जेवतनाच कुटुंब सोडून गेलो. क्रायसीस, पयशांचो आंगालाप, पयशांचो आबलेस आनी कुटुंब जालें त्या रुखाचो फांटो. मोगाच्या भाव भयणीनो, पेद्रू आमचो मोगाचो एटलिस्ट जुवांक तो गट धरून कुटुंबाक चिडकोन रावता आसलो. ताणें सोडलें, कुटुंब सोडलें. त्या उज्या मुखार बसतना ताजी क्रायसीस 3 फावटी जेजूक आय डोंट नो हिम म्हणालें. सेकंड क्रायसीस कसली तांची. सेकंड मिस्टेक, मागणें तांणी सोडलें. वंजलाच्या सुरवेरेंतूच तुमी आयकलें, एकामेका उलयत चर्चा करनासले. दे वर डिस्कसींग, मागणें ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, तज्ञ सांगतात जायते डिवोर्स कित्याक जातात, घोव बायलांनी सांगता एकामेका मागणें करचें सोडलां. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या ह्या जगाच्या जिवितांत समस्या येतात. कित्याक थोडे फावटी आमी बोटलेरा कडेन ताजे ओट्टू तरी मागणें म्हणचें सोडलां. स्टुडंट्स, ह्या सकाळीं ते 4 भुरगीं आयल्यांत देवा करगां तांचेर बेसां पडून दी. स्टुडंट्सांक शिकतना टेन्शन, बेजाराय, बोरींग, ब्लँक जातात. कित्याक इल्लें तरी मागणें करचें तांणी सोडलां. तिसरो मिस्टेक, मोगाच्या भाव भयणीनो, वाटेर अशें उलयताले,
तूं कितें सगळ्या मदें एकलो ट्युरिस्ट गी आमी चिंतुल्ले तो बळिश्ट प्रवादी आमचो लिबरेटर म्हणून आमकां रोमाच्या गुलामपणांतले सोडयतलो म्हणून पूण अशें कांयच जालें ना आतां 3 दीस जाले नथींग हॅपन्ड सत्यानाश व्यर्थ आनी थोड्यो बायल्यो तांच्यो काणयो सांगून आयली पूण तो मेळ्ळो ना मोगाच्या भाव भयणीनो हो तांचो तिसरो मिस्टेक भावार्थ ना जालो आमच्या सबारांच्या जिवितांत हरीबटी भावार्थाचो उजो पेटना आमी जावन दी ते एक किटाळ जाता किटाळा वयर गोबोर म्हणटा जेजून हे तिनी मिस्टेक कशे समा केले पयले तो तांच्या सांगता रावोंक भितर गेलो कुटुंब ताणें परतून जिवंत केले ते एक जाण सांगता जेवताले आनी त्या घडये तांणी जेजूक वळखिलो त्याच घडये ते उठले आनी फाटीं गेले कित्याक रियुनियन ऑफ द फॅमिली 11 जाणांक आनी सिसांक ते सांगता मेळ्ळे कुटुंब परतून जिवें जालें मोगाच्या भाव भयणीनो मागणें उंडो मोडतना पयले जेजून मागणें केलें अर्गां दिवन उंडो मोडलो आमच्या जिवितांत मागणें जाय इल्लें तरी मागणें जाय तिसरें जेजून तांचो भावार्थ जिवो केलो तुमी उण्या भावार्थाचे न्हू पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसले तुमकां तें आतां कळ्ळें मू तांचो भावार्थ ताणें बायबल एक्सप्लेन करून जिवो गेलो आनी ते म्हणाले वाटेर आमचे लागीं तो उलयत आसतना आमच्या भितर आमचें काळीज आसतालें न्ही गी हांवें सांगले प्रमाणे आमचो भावार्थ थोडे फावटी एक किटाळ जाता मात्र न्ही त्या किटाळाचेर गोबोर बसता हे एक व्हडलें चान्स तुमकां आनी म्हाका आमचो भावार्थ तो गोबोर फुंकून उजो भायर हाडूंक मोगाच्या भाव भयणीनो लॉर्ड आय बिलीव इनक्रीज माय फेथ म्हूण अशें आयचो दीस आमी काबार करया लॉर्ड आय बिलीव डू दाव इनक्रीज माय फेथ Lord, I believe, do thou increase my faith. भावार्थ मोगाच्या भाव भयणीनो कसो जीव जाता सड जाता What is the spelling? Faith F-A-I-T-H I am in the center F-A-I-T-H भावार्थ सड जायचे जाल्यार करण्यांनी आनी उतरांनी जायते फावटी जस्ट रिपीट इट टुडे लॉर्ड आय बिलीव डू द इनक्रीज माय फेथ आनी करण्यांनी तो नाका जाल्यार ताजें तें जेजू दिसता तो पुरपुरता जाल्यार ताजें तें जेजू दिसता तो म्हाका अनुपकार जाल्यार ताजें तें जेजू दिसता लॉर्ड आय बिलीव इनक्रीज माय फेथ Adu ailyau bapa kaniko bupundita tuka amito swikatu ke bubityu kermunas bangkau lale tuji bergisu mundo walbe deita Svikar kebun mata Dinwasi kasan dita Amkasa sepita Aldun ayam bapa
ओपून दिता तुका आमी त्यो स्वीकार तूं कर पवित्र कर मुनास मागता लाले तुझी भुरगीं सर. म्हज्या भावा भयणीनो, हे आमचे मिसाचें बलिदान सर पदवेदारा मोगाळा बापाक मानता तसलें जामून मागया. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आनी आमच्या पवित्र सत्वाक सर्वेस्वर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, मनशा कुळाची सोडवण तुवें केली आनी आमकां तुवें पास्कांचो संतोश दिलोय. ही आमची बलिदयेन मानून घे. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काल जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्परांच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदांच आमी तुका अर्गां दिवंक फावो. हो कायदो आमच्याच फायद्याचो. अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली, तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो, संवसाराचो पाप काडटा तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो. पुनर्जिवंतपण जावन आमकां नवें जिवीत दिलें. देखून आतां आंजा बडव्या सांगाती तुजें किर्तन आमी गायता. पवित्र 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 दरबारान सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गीन तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. त्याच परेन जेवण जाता आसतना काळ घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हे रगत. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत ते वरवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबार्ता सगट परगटुया. Sumi Jesu melo, Sumi Jesu melo, Sumi Jesu jiwa sala. Oh Bhavarta sugu, ami pergerta, Jesu novyani tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो सोडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतान मागता. सरस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा, सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगवांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची कागूद कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे मेळ सांगाती, भगिवन जुजे तुजो पती, भगिवन धर्मदूत आनी सर काळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे संगती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन 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 आमेन. सर्गींचे राज आतांच आमच्या घरांनी आमी आसा करीत पूण आमी प्रयत्न करूंक आसा आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ले आमची तांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सहज काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक जेजूक आमी अत्रेकता तर आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर फातकांतली सुटय आकांतांतली वाटाय. कित्याक जोरती तुगेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी हांव जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसाबेच्या बावरतेचेर दिश्टी घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्या आसूं तुमची सगळ्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू ताच्या जेवणाक आमकां आपयता आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सोमिया येण्या तुझ्या गनिया जिविताका उण्या रूप दी तूं मोगाळ सोमिया तारो जावन मोगाळ
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या प्रितीच्या बापा, बाप्तिस्मांत एक आमोलीक देणे आमकां फावो केलें. तुजो माया मोग ह्या मिसांत आमकां साखोवंक दिलोय. तर आतां आमचीं काळजां सरकार तुजें सूख भोगूंक तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सगळ्या आसो. तुमची सगळ्या सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. लॉर्ड, आय बिलीव, इनक्रीज माय फेथ. वचून येयात. पास्कांच्या जेजूच्या संतोषाच्या नादार तुमकां धाडटा. देवाचे देवाचे उदोपकार. उदोपकार. Alleluia, सर्वेस्पराचे पुनर्जीवन ख्रिस्ताचे जय. Alleluia, सर्वेस्पराचे जय देवता सोम्या जय जय. पास्काच्या पवित्र काळात गुरुसोवाका उदेला. गावया सोम्या आमच्या मोगाळा, सुमी मनात बुटला. Alleluia, सर्वेस्पराचे पुनर्जीवन ख्रिस्ताचे जय. Alleluia, सर्वेस्पराचे जय देवता सोम्या जय जय. मुखार पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां. भगिनी पुस्तकाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.